नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. गोवा प्रांत संघ विसर्जनाचेर परवरी जाली निर्णायक आमसभा. बीजेपी आड मिशन तडीक लागमेरेन. आरएसएसात वचपाचेर वावुरपी आनी फुडाऱ्यांक मदीं मतभेद. अधिकृत घोषणा सोमारा. राज्यपालाक मुख्यमंत्र्याक काडून उडोवपाचो अनिर्बंध अधिकार ना. सुप्रीम कोर्टान केले स्पष्ट. दोतोर विलीचे राजकीय उलथापालथीचे केशीत 19 वर्सां उपरांत राणेक न्याय. आनी म्हापशां 4000 वयर लिकर आउटलेट्स. 411 बारांचेर सुप्रीम कोर्टाची बडी. 66 स्टेट हायवे, 344 नॅशनल हायवेर. गोयचे ड्रायवे खबरामाळेत. म्हापशेच्या बारांचेर रिपोर्ट. गोवा प्रांत संघाचे विसर्जनाचेर प्रांताची महत्वाची आनी निर्णायक आमसभा परवरे सुभाष वेलिंगकराच्या फुडारपणाखाला आयतारा जाली. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण बीजेपी आड मिशन तडीक लागमेरेन विसर्जनाची घाई कित्याक काय म्हूण वावुरप्यांनी प्रश्न काडलो. गोयचे आरएसएसाचे फुडाऱ्यांक परत वेंग मारपाकूय ते तेमाक पेटयल्ले वावुरपी तयार नात. विसर्जीत जाल्ले तरी गोवा सुरक्षा मंचा फाटल्यान पुराय शक्त लावपाचेर गोवा प्रांताचे वावुरपी आनी फुडाऱ्यांचे एकमत. निर्णयाची अधिकृत घोषणा खंय सोमारा जातली. एक वेळ गोवा प्रांताचेच पावड्यार वेगळी सामाजीक संघटनाय उबी जावं येता असो विचार मूळ आरएसएसात परत वचपाक तयार नाशिल्ल्या वावुरप्यां मदीं चल्ला. आपली मर्जी फाटीं घेवन राज्यपालाक मुख्यमंत्र्याक काडून उडोवपाचो अनिर्बंध अधिकार ना अशें सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलां. 1998 प्रतापसिंग राणेन विश्वासमत जिखला आसतना राज्यपाल जेकबान ताका देंवन दोतोर विलीक मुख्यमंत्री केल्लो. राज्यपालाचो हो निर्णय कायद्यात बसता म्हूण मुंबय हायकोर्टान दिल्लो निकाल सुप्रीम कोर्टान 18 वर्सां उपरांत भायर मारलो. राणे म्हणटा निकाल उसरा आयलो. आपल्याचेर अन्याय जालो तरी फुडाराक बरें. खासा रिपोर्ट. मुख्यमंत्र्याकडेन विधानसभेत विश्वासमता खातीर जाय तितले आमदार आसत जाल्यार राज्यपालाची मर्जी आसूं वा नासूं मुख्यमंत्र्याक आपले पद सोडपाची गरज ना अशें सुप्रीम कोर्टान 18 वर्सां उपरांत स्पश्ट केलां. प्रतापसिंह राणे विरुद्ध गोयचे राज्यपाल हांच्या मदल्या केसीत मुंबय उच्च न्यायालयान भारतीय संविधानाच्या 163(2) कलमाक धरून दिल्लो हो संविधानीक निकाल सुप्रीम कोर्टान भायर मारला. 163(2) कलमा खाला राज्यपालान आपले अखत्यारीत दिल्लो आदेश निमणो आसता आनी ताका न्यायालयीन आव्हान दिवप शक्य ना हो मुंबय हायकोर्टान दिल्लो निकाल कायद्याक धरून ना अशें सुप्रीम कोर्टान म्हणलां. If you look at the latest judgment of Nabam Rebia in the case of Arunachal Pradesh, the governor had, in identical manner, how it was done way back in 1998 in Goa, when we also had a political turmoil. Our governor had issued what he thought was a message which was in the nature of a direction, directing the then Chief Minister Pratap Singh Rane to convene an assembly and set out the agenda and directing it should be conducted in that manner, in that order. And when the challenge was laid before the High Court, a High Court repelled it by saying the pleasure of the governor to appoint a Chief Minister includes the pleasure to withdraw. So which means he could appoint and he could withdraw at his discretion, and this discretion could not be called in question. This has been set aside by the Supreme Court and said that this is not in the discretion of the governor. The governor has to act on the aid and advice of the Council of Ministers headed by the Chief Minister, and it is only in certain matters, like when there is no Council of Ministers, like after an assembly has been constituted after elections, that time when there is no Council of Ministers, then the governor exercises his exclusive discretion. To summon a house, to prorogue a house, to dissolve a house are all matters which would have to be done only on the aid and advice of the Council of Ministers. This actually highlights various factors and facets of the role, functioning and even appointment of governors. And I want to just add one small thing. When in opposition, the opposition party always makes an allegation that the governors are political appointees and they seek to play second fiddle to the Home Ministry or the central government.
Sarkaria Commission in its report on governors and made recommendations. All these Sarkaria Commission recommendations have been incorporated and noted right from S.R. Bommai and many other judgments, including this last one. I have seen a trend that even when the government has changed and the opposition has taken over the mantle of the government, they have appointed their own persons. Because the only qualification to appoint a person as a governor is that he should be a citizen of India, not less than 35 years of age. Other considerations, what the founding fathers had actually thought that eminent people would be appointed, doesn't seem to be met, because you're having people with political considerations, political background who are being appointed. I don't want to say that people with political background may not be good administrators. They could be, but always you have to keep in mind the intention of the constitution framers. So I also think governors of the day have now a larger role and call of duty to be fair, transparent, honest and sincere to the constitutional mandate. 28 जुलै 1998 या दिसा त्यावेळचो राज्यपाल JFR जेकबान दनपारां सुमार 2 वरांचेर मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणेक त्याच दिसा दनपारां 3:30 वरां आदी विधानसभेत विश्वासमत घेवचे असो रकाद धाडलो. उपरांत प्रतापसिंह राणेन विधानसभेत विश्वासमत मांडले आनी विश्वासमताचो थाराव जिखलो. मुख्यमंत्री राणेन विधानसभेत विश्वासमत जिखिल्ले आसतनाय राज्यपालान दुसरे दिसा 29 जुलयाक राती सुमार 8:35 विधानसभा अधिवेशन गुटलावन राती सुमार 10 वरांचेर दोतोर विलीक मुख्यमंत्री नेमलो. प्रतापसिंह राणे म्हणटा, सत्याक मरण ना, आपल्याक तेन्ना न्याय मेळना तरी फुडाराचे बऱ्याक. सत्याला मरण नाही. काय आता इतिहास 1990चा इतिहास मी आता काय सांगू 25 वर्षानंतर. The truth has prevailed, but that's too late. Justice delayed is justice denied, all right. But in the long run, the truth has prevailed. And truth has prevailed. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. म्हापशां सगळी मेळून 4102 लिकर आउटलेटांतले 411चेर सुप्रीम कोर्टाची बडी पडू येता. 66 स्टेट हायवेर जाल्यार 344 नॅशनल हायवे वेली बार्रां सुप्रीम कोर्टान थारायिल्ल्या 500 मिटरांच्या आवटांत येतात. लिकर होलसेलर, रिटेलर, हॉटेलवाल्यांचेर सुप्रीम कोर्टान कलकल हाडला. नवो सरकार कितें तरी करतलो म्हूण ते रावल्यात. गोंयचे ड्रायवे खबरामाळेंत म्हापशेच्या बार्रांचेर रिपोर्ट. म्हापसा तालुक्यांत टोटल लायसन्स 4102 आसा आनी तातूंतली सर्वे केल्या उपरांत आमकां जी स्टेट हायवे 500 मिटराच्या भितर जी मेळ्ळ्या ती 67 आनी नॅशनल हायवे 344. तातूंत मागीर बार आयली, पेट बॉटल, होलसेल लायसन्सीस आनी वेअरहाऊस लायसन्सीस. तो रिपोर्ट आमी आतां सबमीट करतले. तशेंच अजून मेजरमेंटाचें काम आसा. सोऱ्याचे बॅनर्स हे आसा, बोर्ड आसा, ते हें करपा सांगला, नोट जावन करता आमी आनी पंचनामा करता अलॉंग विथ द लँड अँड सर्वे डिपार्टमेंट्स, नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीज, AE, स्टेट हायवे रोड्स, देन एक्सायज डिपार्टमेंट्स, तलाटीज अँड सेक्रेटरीज. हायवे कुशीची 500 मीटर मेरेनची बार्रां बंद करपाचो आदेश सुप्रीम कोर्टान दिला. प्रुडंट लिकर आउटलेट वाल्यांकडे उलयले. तांकां ही ऑर्डर कोत्र केल्या. नवो सरकार कितें तरी करतलो म्हूण ते रावल्यात. सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे आतां आमचे वायन शॉपां सगळीं वचपाचीं आसात आनी तेका लागून आमच्या गव्हर्मेंटान आतां न्यू गव्हर्मेंट आतां तेणेन कितें तरी आमचे पासत करूंक जाय, विचार मांडूंक जाय सुप्रीम कोर्टान आनी कितें तरी हें करूंक जाय. आतां 500 मिटर म्हणजे इतले भायर येयले की आमकां आनी कांयच उपाय ना, कितेंच करूंक आमकां मेळना. हायवे लायनीर आमची कितें तरी शॉपां आसलीं आनी आमचें कितें तरी एक पोट चलतालें कशें. म्हणटकूच आतां ते हायवे लायनीचेरूय कांय जायना आनी आतां कितें करपाचें कांयच कळना. आतां इलिगलिटी मागीर आतां ते धाबे बी आसा ते इलिगलिटी चड जातली. धाबे आतां थोडे जेवणां दितले कितें दितले थंयसर आतां धाब्यांचेरूय इलिगलिटी जातली. सुप्रीम कोर्टान निकालाचो फेरविचार केलो ना जाल्यार 1 एप्रिल सावन म्हापशेच्यान वतले स्टेट आनी नॅशनल हायवेचे ड्रायवे. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे.
घेऊया एक ब्रेक.